मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उबारतना थळाव्या धनगर कुटुंबांचे गोंय सरकारान थळांतरण व्हडा दबाज्यान केल्लें. मात तांकां बांदून दिल्लीं घरां एकदम कमी दर्जाचीं आशिल्ल्यान हातूंत व्हड भ्रश्टाचार जाला ताची चवकशी जावपाची गरज आसा अशें पेडण्याचे कांय राजकीय फुडारी कासारवडणे हांगासर उबारिल्ल्या मोपा थळांतरण वाठारांत गेल्ले तेन्ना पत्रकारां कडेन उलयताले. हांगा धनगर वाड्यार तेंची घरांनी सगळें उदक येता तेन्ना आमी जेन्ना आयज हांगा पावले आनी पळयलें तेन्ना खरेंच तेंच्या घरान सामकें उदक वता पावसान आनी तेंकां खूब त्रास जाता आनी सरकारान तेंचेर सामको अन्याय केला आनी तेंकां सामकी लो क्वॉलिटी मटेरियल यूज करून तेंकां घरां बांदून दिल्या. सो सरकारा कडेन मागता की इतले तेंकां तेंचेर न्याय करचो आनी नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतली. खूब दुख्ख दिसता. गव्हर्मेंटान हेचेर मात तरी लक्ष घालपाक जाय आसलो. हो व्हडलो केदो स्कॅम आसतलो हो सांगूं येना. मोठो घोटाळो आसा हो. करोडांनी पयशे मोडलेले आसात पण त्या लोकांक आयज रावतलो जाल्यार भितर परिस्थिती ना आसा. गोठ्यांनी आयज तेंच्यांनी रिपेरिंग करून गोठ्यान ते शिफ्ट जाल्लेले आसात. घरान रावपाक भियेतात. परिस्थिती वायट आसा. ल्हान भुरगीं आसा तांची वयल्यान कितें पडटा. फाटल्या दिसांनी एकदां स्लॅब पडलेलो 2018 सालान नोव्हेंबरान तेंकां दिसता हांगासर शिफ्ट केले. तेच्या उपरांत आयज 2 वर्सां नंतर तेंकां आयज तेका 4 दिसूच पयलीं तुमकां खबर आसतली तेंकां डॉक्युमेंट दिले गेले ह्या एरियाचे. सो हे 2 वर्सां खातीर कित्याक पेंडींग आसलेले हो एक प्रश्न आसलो. कितें भितर गोड बंगाल आसले. हे कन्स्ट्रक्शन करतना जेन्ना त्या लोकांनी आपलो इंट्रस्ट दाखयल्लो कशें स्ट्रक्चर आसतलें तेतून कितें मिक्स केलें वयतलें मटेरियल कितें वापरलें वयतलें हें पळोवपा खातीर तेंच्यांनी जेन्ना आपलो इंट्रस्ट दाखयलो जाल्यार तेंकां हितून पद्दतशीर रित्या हितूंतल्यान तेंकां भायर दवरले गेले आनी हितून भायर दवरले आसतना तेंकां जो स्लॅब तेंकां फ्लॅट स्लॅब जाय आसलो. एका घरान 10 लोक 15 लोक 16 लोक अशे लोक आसात फॅमिली आसा तांची भितर. त्या फॅमिलीक आयज रावतलो जाल्यार तो जागो पावना. ते कशे रावतले. गव्हर्मेंट सोशल डिस्टन्सिंगाचें उलयता आनी कितेंचें उलयता पण त्यात कशे लोक भितर रावतले आनी कशे ते आपल्या भुरग्यांक सांबाळटले हो एक प्रश्न जाला. ही जर एरिया तांकां मदली सोडलेली आसा लास्ट हांगा क्रिमेटोरियम आसा. ते क्रिमेटोरियमाचेर जर तुमी ऑर्डर पयली जायत जाल्यार ताचेर 2 थंयसर स्मशान लावपाक मेळटले अशें तेंचे मसान घालपाक मेळटले अशें तेचेर ऑर्डर आसा. पण थंय कन्स्ट्रक्शन एक्झॅक्टली पळोवपाक वचत जाल्यार एकूच आसा. सो एक जावपाक जाय आसलो एक मसान जावपाक एक रॅक जो उबो जावपाक जाय आसलो ते पयशे कोणाच्या बॉल्सान गेले ही चवकशी जावपाची गरज आसा. हे स्लॅबाचें जे निकृश्ट दर्जाचें काम जालां तेतून कोणी घोटाळो केला हेचेर गव्हर्मेंटान चवकशी करची आनी जो कोण भितर आमदारा पासून मिनिस्टरा पासून जो कोण इनवॉल्व आसा ताका भितर घालचो ही आमची मागणी आसा. आनी हेंकां जर नवी घरां बांदूंक ना दिली जायत जाल्यार ह्या लोकां बरोबर आमी रस्त्यार देंवतले ही शिरकावणी आयज आमी दिवपाक येयल्ले आसा. आनी हे सगळो जो घोटाळो पळोवपाक गेलो जाल्यार आयज आमी हेजेर आवाज उठोवपाची गरज आसा. कित्याक हे सदांच आमच्या गरीब लोकांचेरूच कित्याक अन्याय जाता. आयज बारीक कम्युनिटी लोकांचेर अन्याय कित्याक जाता. तांकां हे फक्त दाखोवपा खातीर केला काय. तांकां फक्त बेश्टे दिलासो दिवपा खातीर ही घरां बांदून दिल्ली काय. जी शेती ती करताले ते शेतीची जागा तांकां मेळोंक ना. हांगा फक्त घरां बांदून तांकां दिल्या. आपली गोरवां जर चरोवपाक खंय वयतले तांकां हांगा जागो ना. सो आतां एक मोठो प्रश्न आहा की हे सगळें करतना हितून कोण इनवॉल्व आसा. हांगासले स्थानीक जे लिडर आसात ते आसा सरकार आहा कोण इनवॉल्व आहा हे सगळे आमकां खूब मोठे प्रश्न आहा. हे सगळे क्लियर जावपाक जाय म्हाका दिसता. आनी तेजे बरोबर तेंचे जो अन्याय येता हो तेंचेर अन्याय तर आमच्या पेडणेकरांचेर अन्याय आहा. आमी एक पेडणेकरांनी फुडें सरपाक जाय की हो आमचेर आयज अन्याय सतत कितें जाता. सदांच सगळे अन्याय आमीच सहन करपाचे काय. होच अन्याय एक धरलो ना. हेजे बरोबर बाकीचे खूब गोश्टी आसा. आयज पळोवपाक गेल्यार जे ट्रान्सपोर्ट आसा आनी कितें हे सगळे अन्याय आमीच सहन करता. आयज टॅक्सीवाले ते एअरपोर्टाक चलयतात पण तेंचेर तेंची पेमेंटा खातीर खंय तरी अडकून दवरलो आहा. तेंचेर अन्याय जाता. आमचे भुरगे थंय जॉबाक लागना. बशी भरून भायले सदांच थंय बशी येता. आमी पळयत आसता की बशी भरून जॉबाक थंय लोक वयता जाल्यार आमचे लोक खंय आहा. आमचे लोक कित्याक जॉबाक लागना थंयसर. तर हे मोठो एक प्रश्न आसा. सो हे प्रश्नांची उतरां आमकां सरकारान दिवपाची आनी प्रत्येक जे मनीस इनवॉल्व आहा तेंच्यानी दिवपाची. आमकां आमचे RTI फायल केला ते बेगीन आमकां रिपोर्ट मेळटकूच आमी परत तेची दखल घेतले. कोट्यांनी रुपया खर्च करून हांगासर 14 धनगर कुटुंबांचें पुनर्वसन केलां. मात घरां पळयल्यार घरां बांदपाक कमी खर्च केला आनी पुनर्वसनाच्या नांवान कोट्यांनी रुपयांचो भ्रश्टाचार केला असो आरोप जीत आरोलकरान केला. आमदार हो लोकांचो प्रतिनिधी. तांणी लोकां खातीर वावुरपाक जाय. कंत्राटदार आनी सरकारा वाटेन न्ही. ही घरां सरकारी खर्चान बांदल्यात. आमदारान आपूण केला म्हूण बडायो मारचे न्ही. लोकांचे प्रश्न सरकारा मेरेन पावोवन सुटावे करपाचें कामूच वेंचून दिल्ल्या प्रतिनिधीचें आसता. हें गोंयचो उपमुखेलमंत्री तशेंच पेडण्याच्या आमदाराक खबर आसपाक जाय अशें जीत आरोलकार म्हणटा. हे जबाबदार आहा. कित्याक तुमी पळयतात हांगासर प्रत्येक टायमार तो मिडियाचेर सांगता की सगळें आपूण करून दिला आपूण केला. हेंकां हांगासर शिफ्ट करपाक हे लोकांक 14 फॅमिलींक शिफ्ट करपाक लागून घरां बांदपाक ते आपूण सगळें केलां म्हणटा.
म्हाका दिसना आपल्या पॉकेटातले पयशे काडून दिल्या तशे यांनी जसो सांगता त्या हिसपान तो आपल्या घरातले पयशे मोडले कशे दाखयता. हे सरकाराचे पयशे आनी तांकां न्याय मेळोंक जाय आसल्या, जो तेंनी न्याय दिवपाक तो फेल जाल्लो आहा आनी तेका लागून हांव तेका बेजबाबदार म्हणटा. आतां पळोवंक गेले जाल्यार तेंचे 1.5 वर्स जाले तांकां घरां बांदून दिल्यात, 1.5 वर्स ते शिफ्ट जाले, 6 म्हयन्या भितर स्लॅब पडले, भितरल्यान लिकेज स्लॅब पडले. आयज परत दुसरो पावस येयलो, सगळ्याक लिकेज जाता. तुमी पळयतले आतां वॉटर बेगीन बेगीन घाई गडबड करतात आनी वॉटर प्रुफींग तेंची चालू आहा पॅच करून. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आहा, अशें आयकून येयलां की हे प्रोजेक्टाक खंय 24 कोटी सँक्शन जाल्ले आसले आनी 24 कोटीन हो एंटायर प्रोजेक्ट तांकां तयार करून दिवपाचो आसलो, 14 घरां. हांव इतलेंच हे गोंयच्या जनते फुड्यान क्लियर म्हणजे सांगूंक सोदता की जर 24 कोटी सँक्शन केले जाल्यार रस्तो आमी धरया 1 कोटीचो, तो हायर सायड जर 2 कोटी सुद्दां धरलो जाल्यार 22 कोटी उरतात. आनी जर 14 घरां बांदूंक गेली जाल्यार 1 कोटीचें सुद्दां घर बांदीत जाल्यार 5 बेडरुमाचे विथ स्विमींग पूल पॉश सारखे लग्जरियस विला जातले 1 कोटीन. ते धरलेले 14 कोटी जातले आनी रस्त्याचे 2 कोटी आनीक धर आनी हे हॉल बीन जाल्यार आनीक 2 कोटी सुद्दां धरले जाल्यार 16 कोटी जातात. आतां 16 कोटी जाल्यार 8 कोटी गेले खंय, आमी हायर सायड धरल्यात. आतां हे कन्स्ट्रक्शन जालां आनी कामां जाल्यार ते 5-6 लाखाच्या भितर जाल्ले आहा, जितले आमकां नॉलेज आहा तितली. ताका लागून आमी आतां RTI मागलेली आहा. ह्या प्रोजेक्टाक पयशे एक्च्युअल कितले स्पेंड जाल्यात, कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट कितलो जाला, कॉन्ट्रॅक्टर कोण, आर्किटेक्ट कोण, इंजिनियर कोण, हे आमी सगळी डिटेल्स मागलेली आसा आनी जाता तितक्या बेगीन आमकां तेंच्यांनी दिवपाची कन्सर्न ऑथॉरिटीन. ऑर्डरी प्रमाणे जी ऑर्डर कलेक्टरान तांकां इशू केल्या तेचेर मेन्शन केल्ले आहा 36,800 एरिया आसा ती तांकां अलॉट केल्ली आहा, पूण ताका नांवार तेंच्या 800 स्क्वेअर मिटर फक्त केल्ली आहा. ती ऑर्डरीच मेन्शन केल्या 800 स्क्वेअर मिटर. आतां 14 घरांक जर 800 स्क्वेअर जर अलॉट केल्या दिल्या 800 स्क्वेअर मिटर नांवार केल्या ऑर्डरी प्रमाणे, जाल्यार उरलेली एरिया खंय गेली? उरलेली एरिया सरकारान आपले कडेन कित्याक दवरल्या? कित्याक तेंचेर दबाव हाडपाक काय? आमचो इतलोच हे हा डिमांड आहा. आमी ऑलरेडी तेंचे कडेन उलयला, तांकां न्याय मेळपा खातीर आमी जर आमकां RTI मेळ्ळ्या उपरांत आमी पर्टिक्युलर टायम दितले आनी त्या टायमा भितर आमकां तांकां जस्टीस मेळोंक ना. जर तांकां दिसता अजुनूय जर तांकां एक रिक्वेस्ट करता मिडिया थ्रू, जर तांकां दिसता तेंचेर इनजस्टीस जाल्या तांकां न्याय दिया तुमी, आमी कोर्टान वयचे आनी जर आमी कोर्टान गेले आमी मागीर फाटीं सरचे ना. कित्याक तांकां जी 36,800 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ती तांकां दिवपाची. कित्याक ते शेतां करताले पयलींच्या टायमार, ते कंटिन्यू शेतां करता म्हणून ते ट्रेनून लागल्यात. आयज तांकां शेतां करपाक जागो ना, शेतां खंय करतले? तुमी 800 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्यात तांकां आनी बोकडांक गोठो बांदून दिल्यात. 800 स्क्वेअर मिटर जाले, मागीर शेतां खंय करप तेंच्यांनी? पोट कशें भरप? एक तर तांकां एअरपोर्टाचेर तुमी कामां सगळ्यांक सारके फिक्स दिनात, सेक्युरिटी म्हणटात ती तांकां कांय ना. तांकां टेम्पररी खंय सेक्युरिटी म्हणून घालतात आनी कितें घालतात 10-12 हजार पगार दितात, तेतून तेंचें चलचें ना. म्हाज्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे एक घर आसलेले ताका 8 रूम आसलेले. हे लोकांचे एकट्याचे घर आसले 8 रूम आसलेले आनी ताका दिला 100 स्क्वेअर मिटर आनी बांदून दिला 1 बेडरुमाचेर. बाकीची फॅमिली कशी रावप तेणी? ह्यो प्रश्न आहा. हेका लागून आमी प्रत्येक हांव मागता अख्ख्या पेडण्या तालुक्याच्या लोकांक हे लोकांक आमी सपोर्ट करपाची गरज आहा. आयज तांकां न्याय मेळोवपाची गरज आहा. कित्याक अशेंच जर सरकार जर प्रॉपर्टीज जर एक्वायर करूंक लागले आनी जे थंय पॉझेशनान आहा तेंचेर जर इनजस्टीस जाता जाल्यार हे हांगा जाले जाल्यार सगळ्याक परत आज चालू उरतले.